जेजू, मनशा रूप घेवन तूं आमचे मदें जियेलोय आनी तूं आमचे मदें आज ह्या हुंड्या रुपार ह्या साक्रामेंता मुखांत्र तुजें हाजीरपण आमकां तो दिताय. ओय सौम्या, आमी तुजे समोर आयल्या कलत्या काळजान आमी तुका वंदिता आनी नमस्कार करता. सगळीं आपलो मान बगावया आनी ताका नमस्कार करया. तूं आमचो राय सौम्या, तूं आमचो राय, तूंच आमचो सांबाळणार, तूंच आमचो रचणार. त्या देखून सौम्या, आमी तुजे लागीं आयल्या. तुजे विन आमकां कोण आसा? आमचे भाऊ भयणी मणिपूर राज्यांत थंयसर कश्टन आसात. तांची घरादारां सगळीं देसवाट जाल्यान. लोक रस्त्यार आसा, थोड्यांक आंगार वस्तूर सयत ना. सौम्या, ह्या पावसिल्या दिसांनी एक घर नासतना, आंगार वस्तूर नासतना जियेवचें तें कश्ट तुका कळीत आसात. कित्याक तुका विंगडो केलो आनी थंयसर हिवाळे दीस ते जाल्यार थंयसर तुका सगळो विणगो करतना ते भोगिल्ले कश्ट तूं जाणाय सौम्या. हे सौम्या, तूं जल्मतना थंयसर तुका जागो नातुल्लो आनी थंयसर तूं कितल्या हिवाच्या दिसांनी, त्या हिवाळ्या दिसांनी थंयसर वस्तूर नासतना तुका फकत त्या गर्दनाच्या गोट्यान न्हिदचें पडलें. त्या देखून तुका कळीत आसा सौम्या आमचे कश्ट, तुका कळीत आसा सौम्या आमचें दूख, तुका कळीत आसा सौम्या आमचें जिवीत. त्या देखून सौम्या, ह्या वेळार आमी तुका समर्पिता. आमच्या भाव भयणींक जीं कश्टांत आसात, जीं आकांताक सांपडल्यान, जीं दुसऱ्यांच्या दब्बाळिकेक सांपडल्यात, तांकां ह्या वेळार तुका समर्पिता सौम्या. तुका समर्पित सौम्या. तुवें न्ही सौम्या बसयल्लें अब्राहमाक आयच्या वांजलांत, आयच्या वाचपांत आमी आयकलें सौम्या. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 22 ओळ 18-19. तुजी संतत दर्याच्या रेवे बरी आनी आकाशाच्या नेकेत्र बरी करतलोय म्हण. पूण सौम्या, आमी फकत 2% ह्या इंडियान, फकत 2% सौम्या. आनी आमी 2% आसोनी आमकां लोक कश्ट दिता. 2% आसोनी सौम्या आमकां सवलतो नात थोडे पटी. पूण तुवें आमचेर बेसांव घालाय, तूं आमकां राखताय आनी त्या देखून तुवें म्हळाय तुमी मीठा बरी. मीठ थोडेंच आमी नुस्त्याक घालता, जेवणाक घालता. वय सौम्या, आमी त्या मिठा बरी संवसाराक रूस दिवचे देखून आमच्या कश्टां सयत तूं आमची सोडवण करताय. त्या देखून तुजेर आमी पातयेता. अब्राहमाचो भावार्थ आमी उसारता, जो अब्राहमान आपल्या एकल्याच पुताक बली भेटयतना उसारलेलो, तोच भावार्थ आमी उसारता. तुका साध्य आसा सौम्या. तुवें रोमाघरा मुखांतर सांगलाय थंयसर आमी पातकी आसतना सयत तूं आमचे पासत मेलोय. रोमाघरांक बरयल्लो बूक अध्याय 5 ओळ 10. त्या देखून सौम्या, आमी ह्या संवसारांत उणें जाल्या. दानियल प्रवादी थंयसर जळत्या आकट्याक वेता आसतना थंयसर मागता आमी पातकी सौम्या, खंय तरी सुकोवन पडल्या. आमची पातकां बोगोस सौम्या आनी आमकां राख म्हणून तो मागता. आनी तुवें तुज्या बोळान आंज्या बडव्यांक धाडलें आनी ताका राखलें सौम्या. बॅबिलोनाच्या बंदणींत आसल्या त्या लोकांक परकी राया मुखांतर तुवें राखलें. सायरासान बॅबिलोनाच्या बंदणींत आसल्या त्या परजेक, इस्रायल कुळयेक फाटी धाडलें सौम्या आनी तांकां स्वातंत्र्य दिलो. तुमच्या देवाक तुमी आराधन करूंक एक मंदिर बांदा म्हूण परवानगी सयत दिली सौम्या. आनी आज मणिपुरांत कितलीं देव मंदिरां मोडून पडल्यान. सौम्या, आमकां परत्याक बांदून हाड. सौम्या, आमकां परत्याक बांदून हाड.
आमच्या काळजांनी आमच्या भावा भयणी पासत आज मोग पेटय सोम्या. आनी आमकां ह्या वेळार आमी मागता आसतना आमचे मागणें तूं आयकून आमच्या भावा भयणींक बुजय. आमच्या भावा भयणींक संतोश समाधान दी. त्या गांवांत समाधान वस्ती जायसें कर सोम्या. आमी परत्याक आराधनाचें गीत गावया. जिणेचें सूख दूख तुका सांगूंक आयल्या. जिणेचें सूख दूख तुका सांगूंक आयल्या. तुझे तन बुजवून आशेन आंगार रावल्या. तुझे तन बुजवून आशेन आंगार रावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळूंक तूं ये. ये जेजू ये आमकां मेळूंक तूं ये. तुझे कृपेचें देण्या भंडार घेवन ये. तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये. नमो नमो जेजू क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता तुझ्या रूपान लिपोनासच्या. नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. जेजू 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 येसुवे 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 येसुवे. Jesus 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 Jesu 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 Jesu. Alleluia 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 Alleluia
जोशुआच्या बुकांत आमी आयकता अध्याय 1 ओळ 9 थंयसर तुवें ताका जैत दिलें केदळा मोइजेन आपले दोनी हात उबारून तो बसलो ताका पुरो जातना ताचे हात धरूंक एरन आनी ताचे सांगाती थंयसर आसले आनी जोशुआ झुजतालो आनी तुवें ताका जैत दिलें वय सोम्या आमी आमचे हात उबारून तुजे लागीं मागता आमी पात येता आनी तशेंच जेरिकोचें कोटें मजबूत म्हणून एकदम बलिश्ट म्हणून समजतालें कोणाच्यानच मोडूंक जायना म्हूण समजतालें सोम्या अस जाल्यार हांकार तांचें तें आसतना तुवें ताका सांगलें 7 फावटी ताच्या बोंतोनी येवन हात उबारून आनी गितां गावून तुमी जोरान बोब मारा तें कोटें पडटलें आनी 7वे फावटी तशें करतना पडलें सोम्या त्या देखून त्या बरवशार त्याच पातयेन आमी आमच्या मणिपूरच्या लोकांक तुजे मुखार उबारता वय सोम्या आमी बरवसो आसा आमकां आमी पात येता खंडीत जावन तूं आमकां दुस्मानाच्या पासांतलो राखतलोय पळय सोम्या आमची परिस्थिती आमची गत खंडीत जावन तूं आमकां राखतलोय परत्याक आमी बलिश्ट जातले म्हणल्यार बरवशान आमी मागता सोम्या आतांचे उबारून स्तुती तुजी गावन मणिपुराच्या लोकांक समर्पिता आतांचे उबारून स्तुती तुजी गावन मणिपुराच्या लोकांक समर्पिता आतांचे उबारून स्तुती तुजी गावन मणिपुराच्या लोकांक समर्पिता मणिपुराच्या लोकांक समर्पिता आमी देवाचें उतर आयकोवया थोडो वेळ मौन रावया आमकांच जेजूक समर्पण ताचें उतर आयकोंक आमी आमची काळजां आयतीं करया सां फावलोन एपेसगारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप निमाणें एक उतर सोम्या सवे रावण तुमी बळवून जाय ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जाय देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्रा विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारकें देव दिता तें खावच तुमी नेसजय आमचे झूज फकत मनशा विरोध न्हय अंतराळार आसलेल्या अधिकाऱ्यां आनी अधिपती विरोध अंतकारी संवसाराच्या राजवतां आनी प्रभुत्वा विरोध देखून तुमी देवाचें खावच नेसजय तवळ वायट असो तो दीस उदेल्ल्या वेळार दुस्मनांक मुखार रावोंक तुमी सक्तेल्यात तितलेंच न्हय आखेर पर्यंत पाटी परतनाशें झुजोंक तुमकां धैर्य मेळटलें पाटी सरण आसतना तुमी दृढ रावची गरज सत जावं तुमचो कामार बांद आनी नीत जावं तुमचें हृदय कावच
समाधानाची सुवार्ता परगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बस तुमच्या पांयांचे मोच्चे जावं. सदांच भावार्थाची डाल घेया. तोळ नश्ट्या दुस्मनाचे उज्या बाले पालवंक तुमी सकतेल्यात. बाचावेचें देणे तुमचें सिरासन म्हूण घेया. पवित्र आत्मो दिता तें देणे म्हणजे देवाचें उतर जावं तुमची तलवार. तुमी सदांच मागणें करीत देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करा. सर संदर्भांनी पवित्र आत्म्याचे प्रेरण मागोवंक साधन चलया. दीस आनी रात म्हणले बरी तिरासनेन मागा. देवाच्या लोका पासत सदांच प्रार्थिया. हांव उलयतना फावो तीं उतरां देवाक म्हज्या तोंडांत घालूं म्हूण देव म्हज्या तोंडांत घालूं म्हूण सुवार्तेचो गूट बे आनी भिरांत नासतना परगट करचें देणें देव म्हाका लाभो म्हणूय मागा. आतां हांव बंदेंत आसां तरी तेच सुवार्तेचो हांव कारभारी पळया. म्हजे जबाबदारे प्रमाणे कसलीय भिरांत नासतना हांवें सुवार्ता परगट करीशें मागा. सा पावलो बंदेंत आसतना हें पत्र बरयतना तो आपल्या भावा भयणींक क्रिस्ताक वेंग मारलेल्या आपल्या भावा भयणींक हें देवाचें उतर दिता. आनी तो सांगता आमचे झुजू मनशा विरोध न्हय, बागार अंधकाराचे सक्ते विरोध, राज्यत्वा आनी प्रभुत्वा विरोध म्हणून तो सांगता. त्या देखून आमी क्रिस्तवांनी एकामेका विरोध झुजचे न्हय. ह्या संवसारांत बागार आमी आमचे थंय आसलें वायट अंधकाराक व्हरता त्यो शक्त्यो त्यो आमी नपयस करूंक प्रयत्न करी जाय म्हूण तो सांगता. त्या देखून आज आमी मागतना पयल्यान पयलें मणिपुरांत आसा लोक आनी आमचे मदें कश्टोचो लोक आसा. त्या लोकांक कसली तांची परिस्थिती खंयच्या सिच्युएशनार ती आसात आमकां कळीत ना. त्या सिच्युएशनार तांकां देव बरें उतर दिवं दी. आपल्या तोंडांत सांपोवन सांगता म्हज्या तोंडांत देव बरीं उतरां घालूं म्हूण तुमी मागा. तशेंच तांच्याय तोंडांत बरीं उतरां घालूं दी म्हणून आमी मागया. बरीं उतरां येनांतर थोडे फावटी कितें जाता झगडें एकाक दोन जाता. थोडें झगडें आसलें एक उतर वायट उतर भायर पडलें तर तोंडा तोंड रागांत आजून वाडटा. ताणें तशें सांगलें आनी अशें सांगलें म्हणून आजून राग वाडटा आनी झगडेंय वाडटा उजोय वाडटा. त्या देखून आमचे तोंड असल्यो सुखी जाल्यात तर आमी आतां जेजू मुखार आमच्यो सुखी वळखून घेवया. आमच्या प्राजिता मुखांतर आमी पातकांक खालती जावन देवा मुखार समोरपूरच्या मुखांतर मणिपुराच्या लोकांकी तिस कुरपा मेळूं तांच्या तोंडा तावणी बरीं उतरां येवं आपल्या दुस्मना पासत. कित्याक जेजू सांगता तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा. तुमी झडती करिनाकात. लुकाचो वांजेल अध्याय 6. जसो 36 वोळ जसो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जाया. आमचो लोक कश्टोचो थंयसर दयाळ जावं आपल्या दुस्मनाक बोगसूंची तांकां सकत मेळों आनी तांच्या तोंडांत थावन ह्या वेळार बरीं उतरां येवं म्हणून आमी मागया. आमचे दोनी उबे रावया, दोनी हात उबारया आनी आमी देवाक स्तुती आनी गीत गावया. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 दया कर
लोकांची दया करदनिया फाकुळ करदनिया हालेलुया 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 रक्तांका तू रक्तांका सौम्य रक्तांका तू रक्तांका सौम्य रक्तांका तू रक्तांका सौम्य रक्तांका तू रक्तांका सौम्य हालेलुया सांत पावल थंयसर बसात सांत पावल दुसऱ्यान थंयसर कश्टोवच्या क्रिस्तांव बसोन अशें सांगता देवाची कृपा तांचे थंय भरपूर जावच्याक कश्ट आकांता मदें तांकां कश्ट सोसूंक बोळ मेळचे पासत मागा म्हणून थंयसर कोरिंथकारांक बरयल्लो दुसरो बूक अध्याय 12 ओळ 9 पूण ताणें म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो कित्याक मनशाचे अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे ते वस्ती करचे खातीर म्हजे अस्कतकायेची वडवीक हांव खुशेन सांगतां पळय आमच्या अस्कतकायेन साबारपटी आमी चिंतून बसता करगता म्हजे तावन सूख जाली म्हणून पूण देवाक कशें सांत पावलून समर्पिलें आनी थंयतान ताका बोळ मेळ्ळें ताची अस्गतकाय समजोवंक तशेंच आमी आमच्या लोकांची अस्गतकाय समजोवंक तांची पातकां समजोवंक या तांची अस्गतकाय समजोवन देवाक समर्पोवंक बोळ मेळ्ळो म्हणून आमी ह्या वेळार मागोवंक जाय त्या देखून मागता आसतना आमी उडास दवरूंक जाय देव सर बळवंत ताचें तें सगळें साध्य आसा त्या देखून सुखी घडतना हांवें सुखी विशयान चिंतून करगोवचें न्हय आमी दोन सुखी करता एक म्हज्यात सुखी विरोध चिंतून करगता बदलना ताच्या बदलाक जेजू कितें सांगता रिपेंट अँड बिलीव इन द गॉस्पल तक्षण तूं सूख वळखून घे आपणाक आपणे जाल्ल्या सुखीक भोगसणें माग आनी तुजी जिणी बदल त्या देखून सांत पावलो रोमाकारांक बरोवन सांगता तुमची मनां परिवर्तन करा तुमच्या जिणयेचें रुपांतर जावं कशें तुमची मनां परिवर्तन करून आमची मनां परिवर्तन करून आमचें चिंतप बदलून आमी बरें जाय आमी बरें चिंतप हाडी जाय कित्याक देव आमचो सोडवणदार म्हणून वळखून घे जाय म्हणून सांत पेद्रूचें पयलें पत्र सांगता कितेंय जावं कश्ट आकांतांत सर्वांत देव आमची सोडवण करता आमकां राखता देखून त्या सोडवणदाराक आमच्या भाव भयणींक आमी समर्पण दिवया तांचे बसत मागया आनी तुमी बसले करतानाच आतां गिता मुखांतर मागचें आनी जेजू कडेन मागल्लें आमकां खंडीत मेळटा आमच्या भाव भयणी सुटका मेळटली आमचे संगी तूं आसाय जेजू तूं आसाय जेजू तूं आसाय जेजू आमचे संगी तूं आसाय सुखा दुखां तूं संगी आसाय आमची संगी तूं आसाय सुख
जेजू दिवन तुजी ससाय आमकां दिवन तुजी ससाय जेजू दिव तुजी ससाय आमकां दिव तुजी ससाय बेंबीरांते आमकां दोस्ताना दैरान आमकां तूं भरताय जेजू बेबीरांती आमकां दोस्ताना दैरान आमकां तूं भरताय जेजू दुस्मान आमकां वेडो घालताना जैत आमकां जोड दिताय जेजू दुस्मान आमकां वेडो घालताना जैत आमकां जोड दिताय जेजू जैत आमकां जोड दिताय जेजू आमची संगीत आमचे संगीत सुखा दुखांत तूं आसाय जेजू दिव तूं तुजी आसाय जेजू दिव तुजी आसाय जेजू आमकां सांपल सांगता कश्ट संकश्ट आसतना आमकां देवा तावन एक सकत बोळ मेळ्ळो म्हणून मागा म्हणून कोरींतकारांक बरयल्लो दुसरो बूक अध्याय 1 ओळ 7 तावन 9 मसल तुमचे विशयांतलो आमचो बरवसो बिलकूल हालचे बरी ना कित्याक आमच्या कश्टांत तुमी भागीदार जाल्ले बरे आमकां मेळटा ते बुजवणेंदी तुमी भागीदार जातेल्यात भाव भयणीनो आमी आसिया प्रांतांत भोगिल्ले कश्ट विशयांत तुमी जाणा जायजे म्हूण आमची अपेक्षा आमचे तांकी प्रास वर्त्या कश्टा मदें आमी इतले अडचले हांव की वाचतेले हांव म्हणलो बरोसो आमी खंडुल्लो निजाकी मरणाचें फर्मानस आमचेर वाचलेलें आमकां वाचलेशें आमकां भोगलें आमी आमचेरच न्हय बागार मेल्ल्यांक जिवीत उठयतल्या देवाचेर विश्वास दवरूंक शिकच्याक अशें घडलें थंय मणिपुरांत कश्टांचो लोक ह्या कश्ट आकांता वेळार तांच्याच सक्तेचेर न्हय बागार देवाच्या कृपेचेर ताच्या बळाचेर ते होंदवून जियेव दीत म्हणून आमी मागया कित्याक म्हळ्यार सोमी मात्र सासणीक देव मात्र सासणाचें जिवीत दिता त्या देखून जेजूय आमकां सांगता कुडीक कश्ट येतल्यांक तुमी भिये नाकात तुमचो आत्मो आनी कूड दोनी नासाक व्हरतल्या थंय भियेया म्हणून आमी देवाक भियोन जिये जाय आनी देवा थंयच एक जावन जिये जाय ताची सकत तर आमकां मेळ्ळी ताचें बळ तर आमकां मेळ्ळें आमकां खंडीत जावन आमी पातकां विरोध आमच्या अस्कतकाय विरोध आमच्या दुस्माना विरोध जैत व्हरतले हांव त्या देखून एक सांतीन आमकां सांगता तुमी मागतना हर एक दीस सकाळी बापाचें 3 आमच्या बापा भेटोवन एक आमच्या बापा भेटयतना बापाचें बोळ माग बापाचें बोळ तुजें तें आसतना तुका कितेंच उणें जायना दुसऱ्यान आमच्या बापा मागतना जेजूचो सांगात माग जेजूचो सांगात तुजें तें आसतना देवसार लागीं येना आनी तिसऱ्यान पवित्र आत्म्याची कृपा माग तुका पवित्र करूंक माग तिसरे आमचो बापा भेटोवन आनी अशें भेटयता आसतना आमचें जिवीत
पवित्र करचो तो पवित्र आत्मो संपूर्ण नितळ करता आनी आमकां घटाय दिता. तर आतां आमी उबी रावया. आमी आमच्या भाव भयणी पासून 3 आमच्या बापा भेटोवया. पयलो आमच्या बापा मागतना थंयसर बापाचें बोळ मागया. आनी दुसरो आमच्या बापा मागता आसतना थंयसर जेजूचो सांगात तांकां मागया. आनी तिसरो आमच्या बापा भेटयता आसतना पवित्र आत्मो तांकां येवन नितळ करूं, तांच्या मोतीक समाधान दिवं, शांती दिवं म्हूण मागया. बापाचें बोळ मागून आमच्या लोकां पासत आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. दुसरो आमच्या बापा मागया. जेजू तूं आमच्या लोकांक तुजो सांगात दी, कश्ट जाल्या लोकां सांगाक तूं बुजय म्हणून आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजें. पूण म्हाका कान दितेल्या तुमकां हांव सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, तुमकां द्वेशितेल्यांक बरें करा, तुमकां शिरापतेल्यांक आशिर्वाद दिया, तुमची निंदा करतेल्यांक पासत मागा. तुका एक पोल्याक मारतेल्याक दुसरोय पोलो दाखय, तुजो शेलो काण व्हरतेल्याक तुजो दोगलोय व्हरूंक आडय नाका. तुजे लागचें विचारतेल्याक हर एकल्याक दी, आनी तुजें म्हूण कितें आसा तें कोणूय काण वरीत जाल्यार ताच्या लागचें फाटीं विचार नाका. ओय मोगाच्या भाव भयणो, आयच्या काळार हें कश्टांचें. कित्याक म्हळ्यार आमकां हेरांक पाटी दिवनूच संवय आनी पाटी विसारनूच संवय. त्या देखून हेरांक बोगसूंक कश्ट. त्या देखून जेजूचें बोळ मागया तांचे पासत. कुर्सार सावन सयत ताच्या दुस्मानांक ताणें बोगशिलें. ताणें बोगशिलें आनी म्हळें बापा तांकां बोगशी, ते कितें करतात ते नेनान. ओय हें सगळें घडचें आपणाच्या स्वार्था पासून. आपणाच्या स्वार्थान आमी बरोवन आमी हेरांक कितें करता, हेरांक कितलें दुखता, हेरांचें कश्ट कितें तें आमकां समजूंक जायना. केदाळ आमी स्वार्थान भरता, त्या दाळा आमकां दुसरो एका वस्तू बरी दिसता. वस्तूक आमी कितें करता, उपयोग करता, गरज नासल्यार उडयता. तशेंच मुनीसी तशें दिसता. केदाळ आमच्या काळजां दारूण जातात आनी मोत डल्ल जाता स्वार्था वरवीं. त्या दाळा आमी कश्ट दिता हेरांक. त्या देखून थंयसर कोणाची मोत बंद जाल्या, कोणाचें काळीज दारूण जालां आमच्या दुस्मानाचें, कोण वैरी आमच्या लोकांक ग्रासिता, त्या वैरी पासत आमी बोगसोने मागया बापाचें. तांचे पासत काकुळत मागया. ह्या वेळार आमी सगळीं आपले हात उबारया आनी देवाचें बोगसोने तांचे पासत मागया. तांकां देव बोगसूं दी आनी तांची काकुळत करूं दी. तांच्या मोतीक उजवाड दिवन तीं कितें करतात तें समजोवंक आनी कश्ट जाल्ल्या लोकांक आदार जावंक, तांणी दिवचे ते कश्ट दगदवणी उणें करूंक, ह्या संपूर्ण तरान रावोंक तांकां बापाचें बोळ मेळो म्हणून ह्या वेळार दोनी हात उबारून मागया. ಕ್ಷಮಿಸಲಾರದ ನೋವುಗಳು, ಪ್ರೀತಿಸಲಾರದ ನಿಮಿಷಗಳು, ಮಾನವ ತುಂಬಿ ಭಾರವಾಗಿದೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ. ನಾನಂಬಿದವರ ದ್ರೋಹಗಳು
ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಿದ ಗಾಯಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲಾರದೆ ಮಾನವು ಕೂಗಿದೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ. सौम्या आमकां थोडे फावटी कश्ट येता आसतना तुज्या कुरपेची गरज आसा. तूं सांगताय मातेवाच्या वांजेलान अध्याय 5 ओळ 10-12 म्हजे पासो तुमकां आत्मान सोसूंक दगदणी बगूंक मेळटा जाल्यार तुमी कितलीं बागी. संतोष आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गराजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमचे आदी आसल्या प्रावाद्यांकी तांणी तशेंच दग दिलां. वय सौम्या, तूं आमकां आज बरो वसो दिताय. आमकां खंडीत जावन सर्गी राजा यथेश्ट फळ आसा म्हूण त्या देखून आतां आमी आमकांच समर्पिता. आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांत कोणी कश्टांत आसा तर, पिडेस्त आसा तर, आमची पिडा शिडाय, आमचे कश्ट आकांत आमकां कोणी दुस्मान दोसता तर आमी आतां वैयक्तीक गरजा बतोर मागया आनी जेजूचें बोळ मागया आमच्या जिविताक. जशें सांव पावलोन मागलें तशें आमी मागया. म्हज्या अस्कतकायांनी, म्हज्या बेपारवांनी, कश्ट आनवरांनी, दगदण्यांनी आनी आट्याविट्यांनी हांव दोशी जालां. कित्याक हांव अस्कत तेदना हांव निजायकी सक्तिवंत म्हूण सांगता सांव पावल कोरींतकारांक बरयल्लो 2 बोको अध्याय 12 ओळ 10. आमच्या अस्कतकायांनी बापाची कृपा मागया. आमच्या कश्ट आकांतांनी बापाचें बोळ मागया आनी जेजूक समर्पुया आनी सक्रामेंताचो आशिर्वाद घेवंक आमकां तयार करया. Yediavoda sacramenta sastanama koroya purvilyatya rupa bodla novyorite adarya Vicha Vishya Bhavartache bol divya Zashe Bapa Tashes Puta Ullasani Stutisa Maima sasna sasna ekastalyan harsita tukas Spirita Samasami Navarta
प्रार्थूया. हे देवा, विचित्र साक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी राज करताय ससनाच्या सासना. कष्टा दुखा पिडे शिडे वायटान सोंपडोन वळवळता हांव. रितेची तुझे विणे तुझ मुझे दायस सारगी देणे. मुझा जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या बेगीनच तूं ये. म्हाका तुज्या गोबांतली पळय मोगान पडलून तूं धर. तुन सौम्या बरवसो तुन सौम्या भद्रस्रो रक्षक तू धैर्यसो जिणये झुजा जय दिवसो मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मुरी आशीर्वाद दी आमकां. भगिवन कुर्साची कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.